दत्ता दामोदर नायक हाचे एंटीसिपेटरी बेल ॲप्लिकेशनाचे अपडेट घेऊन हांव तुमच्या फुडें रायला। आयज सकाळी दत्ता दामोदर नायक आपलो एडवोकेट क्लेफर्ड कुतिन्याक घेऊन काणकोण पुलीस स्टेशनार वचून काणकोण पुलिसीक वचून मेवलो आनी थंय ताचो स्टेटमेंट तांणी रिकॉर्ड केलो। स्टेटमेंट कांयच ना कित्याक सबड्युडीस आसा न्ही, बेल एप्लिकेशन पेंडींग आसा। सर तुम्ही फॉर्म आहा तुमच्या स्टेटमेंटाचेर अजुनूय कांयच उलयना हांव कितें जाय तें सांगलां, हाज्या पयलीं सांगलां, पुलिसांक सांगलां ताणें। हय न्ही। ते उपरांत आयज सांजची मडगांव डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स कोर्टान दत्ता दामोदर नायक हाची एंटीसिपेटरी बेल हियरिंगाची ऑर्डर आसली, पूण जेन्ना केस हियरिंगाक आयली तेन्ना जजान कांय क्लॅरिफिकेशन मागलें। ते उपरांत जो दत्ता दामोदर नायक हाचो एडवोकेट आसलो ताणें कांय इनपुट्स क्लॅरिफाय केले आनी कांय इनपुट्स दिले। ते उपरांत जजान सांगलें की आपण ही केसीची ऑर्डर जी आसा, जी एंटीसिपेटरी बेल एप्लिकेशनाची जी ऑर्डर आसा ती आपण सोमाराक एनावन्स करतली म्हूण। आतां सोमारा दीस जानेवारीचे 13 तारखेर हे एंटीसिपेटरी बेल हियरिंगाची ऑर्डर डिक्लेअर जातली। प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावियो डायस।